ಪುರಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. कोणा निमगले रात एक चंदे पिश हाँ चंद दवका भारी चांगता पिश दलरी तूक चढ शिलक्क तूक ऊण दवका म्हणून तूक ऊण शिलक्क तूक चढ दवका म्हणून हे मात थोडे जनाक ऊण तूक ऊण शिलक्क तूक चढ दवका म्हणून दलरी दवका गुड्ड शिलक्क दीग दवका म्हणून दीग शिलक्क गुड्ड दवचाद खंडित दायना तदिकून पुरा जनक कसं म्हणून सांगले हांव थोडे चंद दवका म्हणून चिके यौवन यंग शिलंग चिके चड आसता यूथ ऑफ जेसविन तो अंतू यंग शिलंक चिके चड इंपॉर्टन्स दिव्या कसं लाका म्हणून सांगले आरोग्य पुरा जनाला एकची दलरी चिके वेट चड उणे करून चिके सुलभ अशे यंग शिलंक भारलायक तदिकून चिके यंग शिलंक आज यम्मी तूक चड दवकदले कसन कोरका ಕೆಲವು ಜನ ಭಾರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ करतात पेरेंट्स ಏನು ಕೆದ್ನ ಪಳೆಲೆ कसने खायना थोडे शीत मात्र खाता रंदे आणि कसने खायना कसं म्हणून सांगता ते आणि सन चेडवांक कोण जालें तिकें तशींची आतां नवे नवे फूड कसं येता के पिझ्झा बर्गर तसं खावका म्हणून जोर आश जाता चेडवांक वरल्यान पुरा खायना ती म्हणून आमी तेन्ना म्हणून का कृष्णाने म्हणा न्हय बदलावणे जगತ್ತಿನ नियम म्हणून तशी दिसता म्हणून सांगून तोंड नकून पेटोवच्या खरें म्हळ्यार चेडवांक आतां कसं येता की तेंची इश्ट बीन आहा फुडें आमी सान आसतना केल्लें की इडली की शेवई की मागीर पोळो उडदा पोळो त्या पुरा निमगेले ताजे के चेड सेकंड निमगेल्यार तो आतां हें खाता बर्गर खाता जाय जाल्यार कसं आसो आतां वेट चड कोरका म्हण ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ इश्ट आसता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ पळयलें कुडल्या हाताक गांठी पांयाक गांठी पुरो दिसता स्कीन म्हळ्यार बरी पातळ आसता जाल्यार तांकां वेट गेन करचें तितलें सुलभ न्ही जाल्यार वेट चड आशिल्ल्याक वेट उण करच्याके वेट उण आशिल्ल्याक वेट चड करच्याक भारी सुलभ कसने न्ही जाल्यार त्या चल्ल्याक जावन चिल्ल्याक न्हू तो समज खावन 1-2 घंटे न्हिद्या म्हणून सांगल्यार आपणीतल्याक वेट चड जाता जाल्यार तें चांग न्ही केन्नाय चड न्हिद्दोन वेट चड जावचें केन्नाय चांग न्ही जाल्यार तरी वेट चड कोरका जाल्यार कसन कोरका उदाहरणाक ताणें फूड खाताना सिलेक्टिवली मक्क हंतू शरिरांतू धातू बोरचे तसल्या फूड खंयचें म्हणून ताका नॉलेज आसता दोनीचें ताण खावचे फुडाचे टायमिंग्स कशी म्हणून ताण पळोवन घेवका तिन्नीचें ताण केल्लें फूड ताका डायजेस्ट जाता की ना म्हणून हे 3 विचार ताका खंडीत गोत आसता उदाहरणाक वेट चड कोरका म्हणून सांगलें उदाहरण तांगेले वेटाक तांगेले हायटाक समजून ताणें वेट आसता जाल्यार तागेले आहार पद्दतीर भारलेक आसता एक करेक्ट टायम मारी सफिशियंट क्वॉन्टिटी उद्दा पिलकुळ्या मनशाक वेट चड आशिल्ल्याक वेट उण जाता वेट उण आशिल्ल्याक वेट चड जाता हें एक भारी सुलभाचें एक आमगेल्या बॉडीचें मेकॅनिजम उद्दाक केन्नाय एक मनशान करेक्ट टायमार दवकत तशें पिल्ल्यार चड आशिल्ल्याक उण जाता वेट उण आशिल्ल्याक वेट चड जाता जाल्यार वेट चड आशिल्ल्यान केन्नाय हुनूद्दा पिल्यार भारी लायक खल्याक म्हणून सांगल्यार तागेले फॅट वगी बरें दवरच्याक आनी डायजेस्टीव कॅनल म्हणटा आमगेलें पोटाचें अंत्र पुरा ताका कसन म्हणून सांगल्यार शरीर दाखोवन नक्कनेतील भायर घालच्याक हुनूद्दा केन्नाय भारी लायक तादेखून सकाळी खाली पोट्टाक हुनूद्दा पिल्ल्याल मनशाक वेट उण दवरच्याक भारी सुलभ जाता तरी वेट उण आशिल्ल्यान हुनूद्दा पिवचें नजवाय वेट उण आशिल्ल्यान वयर हुनूद्दा पिवेत जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ मस्त हून अशें नज ल्यूक वार्म उगूर बिसी तें उद्दा पिल्ल्यार मात्र ताका वेट गेन दवरच्याक सहाय जाता मस्त ताणें हुनूद्दा चड पिल्ल्यार वापस वेट उण दवरचो पूर तागेलें त्या देखून मस्त सपूर आशिल्ल्यानी चड उद्दा पिवचें नज आमी सकण उठयले कुडल्या कसन करता ती केलो जाण ब्रश करता ती टॉयलेट वता ती न्हत्ता ती मागीर कापी की चा की कसन पित्ता ती जाल्यार आयुर्वेद प्रकार सकण उठयले कुडल्या मनशान दोनी हात रब करून दोळ्याक हगोर निधान दोळो सोडून एकवळ प्रकार लाईट सकाळी पुढे पडोवचें नजके आतां उठयले कुडल्या पुरा जाणां म्हगेले मोबायल केस म्हूण सुदेर सोदून प्रकार लाईट पळयता ती आनी सकन केन्ना उठ्ठाका म्हणून आमी फुडें मस्त विडियोंत आयुर्वेदान सांगिल्लें आसा ब्राह्मी मुहूर्तार उठूकाके ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णो निरपेन रक्षार्थमाशो स्वस्थो दर्पणेन मुखदशताम उठयले कुडल्या कन्नडींत तोंड पळोवका मोबायलार तोंड पळोवत न्ही त्या देखून तें आमगेलें आयुर्वेदांत आशिल्लें नंतर आमी उशापाना म्हणून सांगल्यार सकाळी खाली पोट्टाक उद्दा पिवचें अति तूक आशिल्ल्याक पय्या गंटी 10 गंटेक पुरो दूख आशिल्ल्याक आस्थमा एलर्जी खांकी कफ आशिल्ल्यांक दम्मू अस्तमान आशिल्ल्यांक मागीर केन्नाय तूक चड आशिल्ल्याक आनी केन्नाय मलबद्धते कॉन्स्टिपेशन आशिल्ल्याक केन्नाय सकण उठयले कुडल्या हुनूद्दा पिल्यार भारी चांग तूक चड आशिल्ल्याक तूक उण जाता मलबद्धते आशिल्ल्याक त्या समस्या परिहार जाता
आस्थमा एलर्जी कांके कफ आनी अशें लाका केन्नाय लंग्स आनी चिके स्ट्रॉंग जावन आसता मागीर संदी संदी वाता गंटीत आनी दूख अशें लाका केन्नाय आमगेले पोट्टा भितर अंतरा भितर अपान वायू म्हूण आसता त्या निस्कलन जावन केन्नाय ताका जॉयंट पेन आनी उण जाता तूक चड अशें लेका जावन ह्या पुरा चार समस्या आशिल्ल्यान सकाळी उठयल कुडल्या बैसून हुनूच दापिल्ले 1 लॉट जावं 2 लॉट हुनूच दापिल्ल्या पुरो केलो जन म्हणटा ती 1 लिटर पिवका 1.5 लिटर पिवका म्हूण म्हणटा ती खंडीत ताची आवश्यकते ना आमगेले शरीर पंचमहाभूता दाखून करून आशिल्लें पुरा जनಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ पृथ्वी जल अग्नि वायू आकाश म्हणून 5 नमुने तत्व आसा ताजे निमित्त आमगेलें शरीर करून आशिल्लें खंयच्याके जलतत्व चड जाल्यार अनेक उण जाता आकाश तत्व चड जाल्यार अनेक पृथ्वी उण जाता त्या देखून आमी तें बॅलन्स करता केन्नाय आमकां कितलें उदक पिवका म्हूण दिसता तितलें उदक पिवका विनहा अनगत्य ताण जायना अशें जावं आनी चड उदक घेवचें उदक घेयना अशें बशें केन्नाय सांग न्ही केन्नाय म्हणटा ती आमी उशापान सकाळी उठयल कुडल्या उदक पिवका जाल्यार मनशान केन्नाय कसन म्हणून जाल्यार ताका कितलें उदक पिल्यार एक सॅटिस्फॅक्शन जाता तितलें उदक पिवका म्हाका एकल्याक 1 लॉट पुरो जावचें पुरो आनेकल्याक 2 लॉट जावचें पुरो आनेकल्याक अर्द लिटर उदक पिवचें पुरो एकल्याक उदक पिवचें ना कशें दिसता कशें जाल्यार म्हळ्यार तागेलें शरीर पंचमहाभूतांत जलतत्व चड आसता का जाल्यार ताणें थोडें उदक पिल्यार चांग कशें जाल्यार म्हणून सांगल्यार डायजेस्टीव सिस्टम आमगेलें डायजेस्टीव सिस्टम केन्ना क्लीन जावन आसता मागीर स्किनाक भारी लायक केस जोडून नज्ज म्हणून जाल्यार मनशान उदक पिवका केन्ना उदका अंश शरिरांत उण जातकी ताका केस जोडू सूर जाता उदका अंश उण जाले कुडल्यार केस ओग्गी वायट जाता धव जाता ग्रे जाता कसं लेख म्हणून सांगल्यार आमगेल्या शरिरांत पित्त चड जाता पित्त चड जाले कुडल्यार पित्त व्याधी येतो केन्ना कसं केस जोडचो केस धव जावचो एसिडिटी जावचें मागीर कॉन्स्टिपेशन मलबद्धते जावचें मागीर स्किन पुरो ड्राय जावचें मागीर न्हीद येना अशें बसचें डायजेशन जायना अशें बशें तसले पुरा शरिरांतू उदका अंश उण जाल्यार त्या पुरो जाता दोनींचें कशें म्हणून सांगल्यार आतां वेट ताणें चड करूंक येवका म्हणून जाल्यार ताका अनेक विचार कशें म्हणून सांगल्यार फूल दीस रात्री चेवणो म्हणून सांगले चणक म्हणून संस्कृतांत सांगता ती चणक पुरा जनाक चण पुरा जनाक कडले म्हणून सांगता ती तांतूं काबुली चणा वायट चणा काळ चणा मस्त नमुने आसता खंयचे जावं चणो लायक करून धुवन रात्री एक मॅक्झिमम म्हळ्यार एक 25-30 चेवणो काउंट करून 25-30 चेवणो उदकांत तिंबन दवरका नंतर सकाळी नेक्स्ट डे सकाळी ते भारी सॉफ्ट जावन आसता आनी चण चिके हॉट जावन आसता ताजें उदक पुरो उडयत आनी क्लीन करून धुल्ल्यार फूल दीस क्लीन करून चण धुला वयत जाल्यार त्या उदक पिवेत जाल्यार अगत्य ना आमी त्या खाली चण ताजे स्किन सहित चब्बून कोण चल्लकी चिल्लिकी खत्तकी ताका लायक शरिरांत वेट गेन जावच्याक हेल्दी वेट गेन जावचें जाता जाल्यार हंत केलो जनाक केसन समस्या जावच्या पुरो म्हूण सांगल्यार कोणाली जठराग्नी डायजेस्टीव सिस्टम थोडे वीक आसा ताका 5-6 चण खातानाचें ताका पूर जाताना कशें दिसता त्या देखून केलो जनाक अजीर्ण जावं संवय म्हणून जाल्यार एक शुंठी सान ओल्ली शुंठी अद्रक ताका थोडेची सैंदुप्प म्हणटा रॉक सॉल्ट म्हणटा आनी थोडे तूप हे तीन ಒಟ್ಟು करून जेवण दत्तरी जावं जेवणा भशेन अर्द गंटे फुडें दिसा एक वळाक ताणें एक दनपार जावं रात्री जावं सकाळी जावं केन्ना जाता तागेलें फुड्ड घेवका जाल्यार एक अर्द गंटे फुडें हे तीन चब्बून चिवन थोडेंची गिळ्ळ्यार ताका जोर पडटो भूक जाता सकाळी ताणें चण खेल्ल्या पక్కన अजीर्ण जाल्ल्यार बरें ताका ह्या एक सिस्टमा निमित्त लायक एक डायजेशन जाता हें करून पळया केलो चेडूं बरी सपूर आसता ती खंयच्या स्पोर्ट्सांत पडले गेल्ले कुळ्यार पडचें मागीर कसन एक सान पडल्यान सायकल उखळूंक जायना अशें पुरो आसता मागीर केलो चलयांक पुरो कसन म्हणून सांगलें हांव तोर दत्की म्हणून भिवनूची फुड्ड खायना अशें बसता ती त्या देखून केन्नाय सपूर अशें चांगले अंगांत केन्नाय सप्तधातू रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र म्हणजे सप्तधातू केन्नाय प्रपोर्शन जावन आसका तो कितले दीग आसकी तितले थोर आसका तितले वेट आसका तितले स्ट्रॉंग आसका तितले न्हीद पडका तितले डायजेशन आसका सो एवरीथींग शूड बी विदीन लिमीट त्या देखून मनशाक केन्नाय वेट उण जाल्यार चांग न्ही वेट चड जाल्यार बरें चांग न्ही चड जाल्यार लेका उण करच्याक भारी कश्ट उण अशें वेट लेका वेट चड करूं सुलभ ताण खावचें फुड्डांत थोडे तूप की थोडे लोणकी घालून फुड्ड केल्यार ताका ओग्गी डायजेस्ट जाता आनीक आमी सांगल्यात चणो केन्ना एक 10, 15, 20, 30 चण ते चल्ल्यांक चिके चड चण
लायक उदका तिम्मोनू खेल्ले म्हूण सांगल्यार वग्गी तो वेट गेन करूं हेल्प जाता कितले ते दवकाके तितले ते घेव येता मागीर ताका शेप दवका जाल्यार बॉडी शेप जाल्यार ताणें एक्सरसायज की योगा की जिम की कसले स्पोर्ट्स कसले कर न्हू तागेल्या वेटाक समजून तागेले बॉडी बिल्डींग वरें कोरयता मागीर हंत एक लाभ कसो म्हूण सांगल्यार चण खावन वेट चड जाल्यार केन्ना स्किन्नय भारी कलरफूल आसता तुमी पळोवन अशें पळय ती बेसन म्हणल्यार चण्या पीठ केन्नाय ताजें तोंड धुलेलें केन्नाय तोंड केन्नाय गोरें आसता चण्या पिठा वट्टो कोण चण्या पिठा कंज्यूम करता की तागेले बंड केन्ना गरो आसता वेकिनी पळय चण्या तूं कलर बॉडी कलर दिवचे अंश चड आसा त्या देखून चण्या पीठ चण खावन जाल्यार केलो जन बॉयल करून खावे तुवें म्हणून म्हणटा ती बॉयल करून खेल्ले कुडल्या वेट चड जावचे हेल्प जाता ताजे जोट्ट पोट्टांत गॅस वरें फॉर्मेशन जाता त्या देखून रॉ चणो म्हळ्यार शिजले नाशिल्ले चणो खेल्ल्यार भारी चांग वैकीने म्हणे प्रयत्न करून पळया तशी वेट चड कोराक आमगेले विंगड मस्त नमनेचे घरेलू उपचार निंदाले मने मद्दू घरांत करता विषय मस्त नमने आसा मुखार व्हिडिओंत आमी सांगया आनी वेट उण कोरका म्हूण आशिल्ल्यांक रे बेजार नाका वेट उण करूंक रे विंगड मने मद्दू की विचार आमी मुखार व्हिडिओन सांगता ती धन्यवाद